नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। म्हापशे पार्किंगे वेल्यान जाल्ल्या वादाचे पितळ उक्ते, खेळगड्यांच्या अपंगत्वाचेर केल्ले भाश्य, गरडाचेर FIR नोंद। मोरगांवा बोगद्यार मसणबुये लागसारच्या रस्त्याचेर कोसळ्ळे दोंगराचे पालसण, माती काडपाचें काम सुरू, येरादारी दुसरे वटेन गुण आयल्या। देवेंद्र फडणवीसान घातलो भाजपा मुख्यालयाचो बुन्यादी फातर। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे सयत मंत्री आनी आमदारांनी लायिल्ली हाजेरी। 10 दिसांच्या विसवा उपरांत पावस परतून जालो सक्रिय। व्हाळ न्हंयांच्या उदकाचे पातळींत वाड, फुडले 3 दीस झडटलो उटंगराचो पावस, हवामान खात्याचो अदमास। मागण्यो पुराय करपा खातीर एकठांय जावन दियात लढो। दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडिसाचे कुळेचे ट्रेकिंग गायड आनी जीप संघटनेक आवाहन। दक्षिण गोंयांत वाडल्यो चोरयांच्यो घडणुको। एका सप्तकांत जाल्यो 4 चोरयो। फातोर्डा, आक्या मडगांव आनी दवल्ले सरपळ्यो आनी मंगळसूत्र फारावपी टोळी सक्रिय। आतां खबरो विस्तारांत। म्हापशे पार्किंगे वेल्यान खेळगडे आनी शैलेश गरड हांचे मदीं जाल्ल्या वादाचे नेमके प्रकरण आयले उक्ताडार। पळयात पुराय बातमी। शुक्रारा राती 11:15 सुमार म्हापशे यश शूटिंग अकादमीत प्रशिक्षण घेवपाक आयिल्ले खेळगडे आनी थळावो शैलेश गरड हांचे मदीं पार्किंगे वेल्यान वाद जाल्लो। मात ह्या वादाचे रुपांतर फारपेटात जाले तेन्ना सगळ्यांत पयलीं गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्लो शैलेश गरडान पुलिशेंत कागाळ नोंद केली। मात नेमके प्रकरण पुलिसांच्या सामकार उक्ताडार येतकीच हे गरडाच्याच आंगलट आयले। दुसरे वटेन आपणे फक्त गाडी कुशीक काडपाक सांगिल्ले। सोऱ्याच्या गुळेत तो आपल्या आंगार आयलो तेन्ना स्वताची राखण करपा खातीर आमच्या कडेन आशिल्ल्या स्पोर्ट्स गाराचो आमी वापर केल्ल्याचे स्पश्टीकरण शूटिंग प्रशिक्षक विशाल शौकीन हांणी सांगले। ते भुरगे कोण ते गाडयेन आसले बोलेनन पळय ते खावपाक बसलेले, ते येवन गाडयेन बसले। गाडयेन बसले आनी ते म्हाका व्हरून न्हू गाडी काड। हांवें म्हटलें बाबा तूं मातशी फाटीं घे, पावस पडटा म्हणून ताका म्हटलें फाटीं घे आनी म्हटलें तूं फाटीं घे आनी वच म्हटलें। तितक्यान तेणी गाडी काडली, ती हांव फुडें गेलो आनी म्हणजे चल आसूं म्हटलें काडपाक म्हणून गेलो। तितक्यान काडली आनी म्हाजे फुडें हाडली, म्हाजी गाडी बंपर तेगयलो। तितक्यान ते फुडें गेले म्हणजे गाडयेक गेले आनी पयलीं तेणी तो एकटो हँडिकॅप आसा तेजो, इतको आसा ड्रायव्हर चलयता पळय तो, आनी तो हरियाणाचे चड करून ते हरियाणाची भाशा उलयताले। तितक्यान गाडयेक गेले आनी फुडें गेले खंय फुडल्या सिटार आनी ते दार उगडल्या बरोबर लेस कितें कपडो काडलो आनी एकटो भुरगो आसलो पळय ओकलो घातलो पळय तेणी फाटल्यान डिकी उगडना बरोबर हांवें म्हटलें हेका हें म्हटलें कितें तरी रॉड बी काडटा अशें दिसता। तितक्यान हांव धांवलो आनी थंय एक फास्ट फूड आहा पळय तेजो रॉड मागलो। हांवें ना न्हू रॉड मागलो, कितें रॉड काडटा म्हणून ते। तितक्यान तेंच्यांनी म्हाका रॉड दिवंक ना। हांवें रॉड काडटालो हांव, तेंच्यांनी म्हाका रॉड दिवंक ना। पूण हांव येयना बरोबर असो काडले तेच म्हाका तेणी सारके छातयेक लायले, गन लायले हाँ छातयेक। बंदे आए और एक स्कूटी ऑलरेडी मेरे आगे खड़ी थी, उन्होंने अपनी स्कूटी पीछे से लाके खड़ी कर दी और जैसे ही वो अपनी स्कूटी लेके आए मेरे सामने तो उन्होंने मैंने अपना विंडो डाउन करी और मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ ब्रदर स्कूटी को थोड़ा सा साइड कर लीजिए, मेरे को जाना है। तो उन्होंने मतलब ड्रंक कर रखी थी और उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोला कि लव यू ब्रदर समथिंग करके कुछ। तो मैं चुप रहा, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर मैंने थोड़ा सा पोज दिया 30 सेकंड 1 मिनट का। मैंने दोबारा उन्हें कहा कि आप प्लीज़ थोड़ा सा ले लीजिए, मैं लेट हो रहा हूँ थोड़ा। और उन्होंने मेरे बोनेट पे बहुत तेज हिट करा और ईंट उठा ली। तो मैंने बैक गियर लगाया तो उन्होंने कहा आप निकालेगा तो मैं ईंट मारूंगा हमारी गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी जो थी वो रेंटेड गाड़ी थी, वो ऑलरेडी डैमेज कर चुका था गाड़ी को। तो मैं बैक हटाने ही वाला था, उसने ईंट उठा ली तो मैंने हैंड ब्रेक किया। मैंने कहा क्या हुआ। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा उसने मारपीटाई स्टार्ट कर दी, उसने थप्पड़ मारा मेरे को पहले, सबसे पहले। तो आई जस्ट सेड कि यार हम बाहर से आए हैं और हमारे यहाँ कुछ वो नहीं है कि हम आपसे लड़े या कुछ वो है। हम सिंपल भाई आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, और आप इस चीज़ को प्लीज़ वो कर दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी। बट उसने अब्यूज़ वर्ड यूज़ करने स्टार्ट कर दिए बहुत ज़्यादा, मतलब अलग ही लेवल के अब्यूज़ वर्ड यूज़ कर दिए। फिर हमारे ऊपर कमेंट करे
कि भाई डिसेबिलिटी पे कमेंट कर रहा है। फिर जैसे ये शूटर गाड़ी के अंदर थे, ये उतर के जैसे ही आते हैं, फिर इनको भी गाड़ी गलोच करना स्टार्ट हो गया। फिर उसने कहा कि वो लेके आओ, तुम कहेंगे क्या करने आए हो। मैंने उन्हें बताया कि भाई हम यहाँ शूटिंग करने आए हैं। तो कहते कहाँ है तुम्हारी बंदूक क्या है तुम्हारे पास, क्या का शूटर ये वो। तो उन्होंने मतलब बहुत सारे अलग अलग कमेंट। अचानक घडिल्ल्या घडणुकेत स्वतःची राखण करपा खातीर शूटर खेळगड्यांनी हे पिस्तॉल वापरले देखून तांकां अशा पद्दतीन धमकावन तांच्या जिवाक धोको निर्माण केल्ल्यान शैलेश गरडाक तांणी ताब्यात घेतला अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिली। इसमें बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि गोवा के अंदर इस समय एक शूटिंग कंपटीशन चल रहा है, तो इसके अंदर कुछ लोग ये जो लोग हैं ये शूटिंग करने के लिए यहाँ पे आए थे और उनकी कल शूटिंग इवेंट ख़त्म होने के बाद दे हैड गॉन आउट टू बागा बीच एंड वाइल कमिंग बैक दे हैड स्टॉप नियर करसवाड़ा टू हैव डिनर। वहाँ पे जब ये रुके तो वहाँ पे दे हैड वर्बल ऑल्टरकेशन विद वन पर्सन और ड्यूरिंग दी वर्बल ऑल्टरकेशन उस आदमी ने ईंट उठा के उनकी गाड़ी को डैमेज किया और उनको धमकी दी, डराया धमकाया। इनमें से देर इज़ दी वन पर्सन इज़ 22 year old who is physically handicapped, another person is a boy who is 17 years old and another boy is 19 year old। जो ये लोग हैं they are all shooters, shooting competition they are preparing for national games और क्योंकि दे फेल्ट पैनिक तो उनमें से उनके पास एक जो 10 मीटर रेंज के ऊपर एयर पिस्टल यूज़ करते हैं तो उसको उन्होंने एज एन एयर गन एक हवा में फायर किया और एयर गन को उसके अंदर कुछ विदाउट एनी पैलेट और एनीथिंग तो सिर्फ एक साउंड बनाया उन्होंने ताकि एक जस्ट टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन बिकॉज दे फेल्ट थ्रेटन्ड फॉर देयर लाइफ। स्नेहा जोटीकार सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। शेनवारा मुरगांवा बोगद्यार मसणभुंये लागसारच्या रस्त्या कुशीकची दोंगराची पालसण कोसळ्ळी। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना, मात पालसण कोसळिल्ल्यान येरादारी दुसरे वटेन गुणायल्या। सध्या दुरुस्ती करपाचें काम हातीन घेतलां। मुरगांवा बोगद्यार मसणभुंये लागसारच्या रस्त्यार कुशीकची दोंगराची पालसाण कोसळपाची घडणूक घडली। सुदैवान ह्या वेळार रस्त्याचेर कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टाळ्ळी, मात पालसाण कोसळिल्ल्यान येरादारी दुसरे वाटेन घोडयला अशें येरादारी पुलीस निरीक्षक शैलेश नार्वेकर हांणी सांगले। रस्त्यार कोसळिल्ल्यान पालसाणीचे फातर आनी माती काडपाचें काम सुरू आसा अशें तांणी सांगले। एज ऑफ नाव ते सध्या रोड क्लियर करपाक स्टार्ट केला तेंच्यांनी, सो ताका लागून NCPR कडल्यान आमी एक लेनीर डायवर्ट केल्ले आसा हेवी व्हेकल्स आनी मागीर ताचें डिसिजन कितें जातलें तें पळोवन मागीर एज ऑफ नाव एक लेनीचेर घातिल्लें आसा डायवर्शन केलें। सो केन्ना समोर तुमकां इन्फॉर्मेशन आयलें लँडस्लायडीचें? तें मॉर्निंग अरावंड 10:30 अशें। ओके, आतां तुमचे इमिजिएटली बॅरिकेड्स बी घाले तुमी? इवन हार्बर पुलीस मार्मुगांव पुलीस स्टेशनाचो स्टाफ PSI ऑफिसर सगळे हांगा आशिल्ले ऑलरेडी, तांच्यांनी पयलीं डायवर्शन केलें आनी आमी आतां इवन सगळें डायवर्शन करून। दोंगराची पालसाण कोसळपाची म्हायती मेळटकी थळावो आमदार संकल्प आमोणकार हांणी घडणूक सुवातेर वचून पळोवणी केली। उपरांत सोमारा भौशीक बांदकाम खात्या सयत संबंधीत अधिकाऱ्या वांगडा घडणूक सुवातेर वचून पळोवणी करतले आनी परतून अशी घडणूक घडची न्हय ताका लागून कायम स्वरुपी तोडगो काडटले, तशेंच रस्तो रातचो 12 ते सकाळी 6 मेरेन बंद दवरितले अशें आमदार आमोणकर हांणी ह्या वेळार सांगले। हालीं 1.5 महिन्या पयलीं हो धाकटोसो लँडस्लायड जाल्लो ह्याच स्पॉटाचेर। हो न्यू रस्तो बांदलेले तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, हो आमच्या सायडीचो दोंगर आसलेलो आनी आयज ते दोंगराच्या वयल्या वाटेन आमची क्रिमिटोरियम आसा हिंदू लोकांची, तशीच आमची कॅथलीक भावांची आनी मुस्लीम भावाची तिनी क्रिमिटोरियम वयर आसा। आयज जे आतां आयच्या दिसा तो आमचो लँडस्लायड जालो वेरी मेजर। देवाचो येदो व्हडलो आशिर्वाद आमचो दामबाबाचो, आमच्या खापरेश्वराचो, लक्ष्मी नारायण गणपतीचें जें देवूळ आसा, बोगदेश्वर जो हांगा आसा, ताज्या लागून आसता कोणाक कांय जावना। ही वाट म्हणटा ती बिजी वाट, आमची सगळी हेवी व्हेकल्स आसा ती हांगासून वयता, तशें लोक आख्खे सड्या वयले लोक हे वाटेनसून वयता। बट जेन्ना हे लँडस्लायड जाले देवाच्या आशिर्वादान कोणाक कांय जावना। हो लँडस्लायड जो एक मेजर लँडस्लायड जाला तरी वचून डेंजर आसा। आमी पळयता जे हिसपान तो क्रॅक पडलेलो आसा, केन्नाय तो वयलो पार्ट परत कोसोंक शकता। सो सगळ्यां कडेन आमी आतां सगळे ऑथॉरिटीज आसा, हांगा पुलीस आसा, आमचे गेमन इंडियाचे येयलेले, हायवे ऑथॉरिटीज येयलेले, सगळे DYSP सगळे जाण येयलेले, तलाटी, मामलेदार
आनी सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट केलेली आसा की ही जी वाट आसा ती सद्या बंद कर म्हणून आमची, कित्याक केन्ना एक वर्सार आनी कोणाच्या जिवाक त्रास जावचो न्हू म्हणून ती सद्या बंद दवर म्हणून सांगला. फक्त ही एक सायड ओपन दवर म्हटल्यार फक्त हेवी व्हेकल्साक, बट रातची ही बंद दवरपाक लायला. रातची 12 ते सकाळचे 6 पर्यंत बंद दवरची म्हणून फुली. रातचे कोणाक खबर पडना हांगा पार्क केले आनी लँडस्लायड जाल्यार त्रासूय जावंक शकता. सो ती रिस्क घेवं नाका म्हणून हांवें ते बंद दवरपाक लायलेलें आसा. ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा. हांव मागता परत मंडे हेजो थरड इन्स्पेक्शन जातलो आनी बेगीनच्या बेगीन हो रिटर्निंग हॉल घातल्या शिवाय हेजो उपाय ना. सो हेका रिटर्निंग हॉल जावं. येदो व्हडलो बरो हायवे केला, बट ही सगळी आमी पळयता पळय दोंगर खडपाव केन्ना लँडस्लायड जावंक शकता. सो हेजे लागून मंडे सगळ्या ऑथॉरिटीजांक घेवन परत हांव बसतलो आनी ऑन प्रायोरिटी ते मागीर PWD मिनिस्टर जो आमचो मुखेलमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत ताका रिक्वेस्ट करून हायवे ऑथॉरिटीजाक रिक्वेस्ट करून सगळ्यांक हांव वांगडा घेवन बेगीनच्या बेगीन रिटर्निंग हॉल काडूंक जाय. जे पर्यंत आमी रिटर्निंग हॉल काडना ते पर्यंत म्हाका हो सदांच भंय आसतलो की बाबा हे केन्नाय हेजो लँडस्लायड जावंक शकता म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. थोडे दिसांचे सुटी उपरांत गोंयांत पावस परतून सक्रिय जाला. शुक्रारा रातीच्यान पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून व्हाळा सयत न्हंयांची उदकाची पातळी वाडली. फुडले 3 दीस उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 10 दिसांच्या विसवा उपरांत गोंयांत पावसान परतून दमदार हजेरी लायल्या. शुक्रारा रातीच्यान पडपी पावसाक लागून म्हादय तशेंच रगाडा न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडल्या. आनीक पावसाचो जोर वाडलो जाल्यार हुंवार येवपाची शक्यताय आसा. आतां आमी आसा पाडेले गुळेले ब्रिजाचेर. पळोवंक शकता की कितलें उदक येयलां पळय फाटल्यान. सेम परिस्थिती. दोनूय न्हंय आसा पळय, एक आसा रगाडा आनी एक आहा म्हादय. दोनूय सद्या जॅम आसा. आनी जर मातसो पावस पडत जाल्यार परत उदक येवंक शकता पळय. ही परिस्थिती सद्या आसा. आतां टायम जाला एका ही परिस्थिती आसा सद्या पाडेले गुळेलेच्यान की उदक सद्या वाडत आसा. तशेंच वाळवंटी न्हंयच्या उदकाची पातळी लेगीत वाडपाक लागल्या. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान पंपींग स्टेशनांतल्यान उदक भायर सोडपाच्या प्रक्रियेक सुरवात केल्या. फुडले 3 दीस म्हळ्यार आयज, फाल्यां आनी परवा उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 25 तारखेला आपल्या इथं सकाळपासून पावसाचा जोर झालेला आहे आणि काल रात्रीपासून सुद्धा पाऊस आपल्या इथं होता. तर आपण जो आपल्या हवामानाचे आपण अंदाज दिले होते गेले 4 दिवसापासून आपण सांगत होतो की 24 आणि 23 पासून ते पुढचे 4 दिवस पावसाचा आपल्या इथं जोर वाढणार आहे. आणि कालपासूनचा जो पाऊस वाढलेला आहे आणि पुढचे 3 दिवस म्हणजे 24, 25, 26 हे 3 दिवस पाऊस आपण व्हेरी हेवी काही ठिकाणी आणि हेवी रेनफॉल अशा पद्धतीने आपल्या गोव्याच्या दोन्ही जिल्ह्यामध्ये आपण त्याचा अंदाज वर्तवत आहोत. सर्वदूर पाऊस राहील पुढचे 3 दिवस आणि पावसाचं जे हे वितरण आहे ते पुढचे 7 दिवस आपण कॉन्स्टंट सांगतोय की पाऊस पडण्याचं म्हणजे क्लाउडीनेस आणि सोबत पाऊस हा चालू राहील. इंटरमिडिएट रेनफॉल जो आपण म्हणतो की पाऊस पडणं, येणं जाणं आणि पावसाची जी तीव्रता आहे ती संध्याकाळच्या काळामध्ये, संध्याकाळ आणि रात्रीच्या वेळेला ती थोडी जास्त असते. सो हा पुढचे 7 दिवस पावसाचे अंदाज म्हणजे पाऊस असंच राहणार आहे. आणि जो व्हेरी हेवी रेनफॉल म्हणजे 20 सेंटीमीटरच्या वरती पाऊस असं काही ठिकाणी पुढचे 3 दिवस म्हणजे आयसोलेटेड प्लेसेसवरती आपण म्हणतोय. आणि हेवी रेनफॉल म्हणजे 64 mm रेनफॉलच्या वरती हे असे पुढचे 3 दिवसाच्या याच्या दरम्यान पावसाचं वितरण आहे. सारांश असा आहे की पुढचे 3 दिवस पावसाचा थोडी इंटेन्सिटी वाढते, त्यानंतर 4, 5, 6 नंतर हळूहळू परत ती कमी होईल. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कोणाकूच भिवपाची गरज ना. आपण तुमचे वांगडा आसा. तुमच्यो मागण्यो पुराय करपा खातीर एकठांय जावन लढो दियात अशें आवाहन दक्षिण गोंयचो खासदार फिर्यादो फर्नांडिसान कुळेचे ट्रेकिंग गायड आनी जीप संघटनेच्या सदस्यांक दिला. शेनवारा विर्यादोन तांची भेट घेतली. इतले आता 5 स्टार हॉटेलां आहा, 3 स्टार सगळे हॉटेलां आहात. ती टुरिझमान येता करेक्ट. सगळे टुरिस्ट येता सो दे कम टू टुरिझम. एका हॉटेलाची वेबसाईट आसा प्रायव्हेट, डायरेक्ट ते बुकिंग करता आनी येता जाल्यार हांगा सरकार कित्याक म्हणटा आमची सायट फॉलो करा. हॉटेलांचे घेयात मरे तुमी. इट इज आरके टॅक्स नो, ओन काउंटेड टॅक्स इट इज. सो हे जाय जाल्यार 1 कोटान आमी हो काडटले लॉजिक.
सगळे जे हॉटेल आसा बसी आसा कितले ऑपरेटर्स आसा तांचे तुम्ही टेक ओव्हर करतले. सो हांगाच तुम्ही कित्याक टार्गेट करता. खंय ना खंय कितें तरी आमचो हेतू आसा आपणाच्या वेबसायटीन या आणि पैसे खावपाक. सिंपल लॉजिक दिला तुमका. फक्त तुमचेच कित्याक म्हणटा ते आमच्या वेबसायटीर या. केन्ना तरी तांणी कंप्लेन ऑडिट करून न्ही वेबसायट तांकां तर कितें दुबाव आसा ऑडिट करा या पळया तुम्ही वेबसायटीर कितें आसा ओपन पुरो. सरकार इतलो कित्याक आपणाचे ते बी कनेक्शन कोणाचे आसा वेबसायटीचेर. सो हांगा लॉजिक हे बेश्टे तुमकां लॉजिक सांग सगळ्याक हातून आर्ग्युमेंट करपाक आमचे कडेन खूब लॉजिक आसा. लोकांच्या गळ्यांतल्यो सरपळ्यो हिसकावपाच्या प्रकरणांनी सध्या वाड जाल्या. या सप्तकांत फातोड्ड्या, आक्या, मडगांवां आनी दवल्ले मेळून सरपळ्यो हिसकावन घेवपाचे 4 प्रकार घडले. गुन्यांव फाटेचे पुलीस आसा अशें सांगून इराणी चोरांची टोळी लोकांक टोपयो घालतात. पयले घडणुकेंत एका दादल्याक 2.5 लाखांची टोपी घातली. दुसरे घडणुकेंत 1,60,000ची, तिसऱ्या घडणुकेंत 1,90,000ची जाल्यार चवथ्या घडणुकेंत 1 लाखांची टोपी घातल्या. ह्या 4 चोरयेच्या प्रकरणांनी पुलिशेन गुन्यांव नोंद केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. काही वर्सां पयलीं राज्यांत चेन स्नॅचिंगाच्यो मोठ्या प्रमाणात घडणुको जाताल्यो आनी हातूंत भितर आशिल्ली ती इराणी टोळी आनी इराणी टोळीन पुलिसाच्या नाकी 9 करून हाडिल्ले. ते इराणी टोळीचे कार्यपद्दत अशी आशिल्ली की बायक घेवन येवप फास्ट आनी कोण एक बायल अशी दिसली जाल्यार तिच्या गळ्याक जे भांगर आसा तें काडप आनी व्हरप. आतां परत एकदां ह्या इराणी टोळीचे प्रकरणां वयर येवपाक लागल्यात. म्हणजे त्याच मोडस ऑफ ऑपरंडीचेर आतां काही सुदारीत प्रमाणात अश्योच चोरी जावपाक लागल्यात आनी त्यो म्हणजे घडणुको घडिल्ल्यो आसात. ह्या दिसाक पयली जी घडणूक घडली ती फातोड्डा पुलीस स्टेशनाच्या एरिये भितर घडली. तातूंत भितर एक वेर्डीकर हो 72 वर्सांचो दादलो जो एक प्रायवेट तातूंत भितर कॅशियर म्हूण काम करता. तो घरा वतना ताका 2 जाणांनी आडायलो आनी ताका सांगलें की आमी पुलीस. ताचे कडेन वार्तालाप करतना तांणी ताचे कडेन जें भांगर आशिल्लें तें एक वायट कपडो दिलो सेफ म्हणून चोरी जातात आनी अशें ताका पटयलो आनी सेफ म्हणून तूं हातूंत घाल आनी व्हर अशें म्हणून सांगलें. आनी ताजे कडेन जें भांगर आशिल्लें तें तांणी व्हेलें आनी जेन्ना हो घरा कडेन पावलो तेन्ना ताज्या हाताक मेळ्ळी ती लोखणाची एक चेन. म्हणजे जवळ जवळ 2.5 लाखांचो गंडो ह्या वेर्डीकराक पडिल्लो आसा. त्याच बरोबर ताजे कडेन जे कॅश आशिल्ले 68,000 तेयी ताणें त्या 2 जाणांनी फारायले आनी हाजे बद्दलची कागाळ वेर्डीकरान फातोड्डा पुलीस स्टेशनाक दिल्या. ताजे नंतर घडणूक घडली ती आक्या 2 बायलांक अशेंच क्रायम ब्रांचाचे ऑफिसर म्हूण सांगून तांचे कडल्यान आशिल्ले भांगर जवळ जवळ 1,60,000चे भांगर तांणी गायब केल्लें आसा. तिसरी जी घडणूक घडली ती दवल्ले घडली. दवल्ले एक घरा कडेन भायर आशिल्ले बायलेक उबी आशिल्ले बायलेक कांय 2 जाण अज्ञात आयले आनी तांणी अशें उलोवपाच्या हातूंत भितर गुल दवरलें आनी तिचें जें मंगळसूत्र आशिल्लें तें मंगळसूत्र चोरून व्हेलें आनी ताजें जवळ जवळ मोल आसा तें 1,90,000 अशें कळ्ळें. चवथी घडणूक अशीच घडली ती आक्या. एकटो मोटरसायकलीन आयलो आनी एक बायल चलत वताली. तिका अज्ञात स्थळी त्या बायलेक ताणें गाठली आनी तिचे गळ्यांतलें भांगर तिणें 1 लाखाचें जवळ जवळ भांगर चोरून व्हेल्लें आसा. सो हाका लागून आमी सद्याक सादूर रावपाक जाय आनी हे जे चोर आसात ते चड करून जाणट्या बायलांक जावं जाणट्या दादल्यांक टार्गेट करतात. सो हाका लागून मातशें लोकांनी खबरदारी घेवची. त्याच बरोबर पुलिसांनी जर विजील मातसो वाडयलो आनी सर्वेलन्स वाडोवपाची गरज आसा. हे प्रकार आळो घालपाक लागून आतांच जर ह्या प्रकाराक आळो घालना जाल्यार परतें हें आनीक इराणी गँग जातलें अशें आमकां दिसून येता. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकार. 12 जाण उजगांवांतल्या सरकारी मळावी शाळेची सामकीच अवतिकाय जाल्या. शाळेच्या छप्पराक गळटी लागल्या. ते भायर आवारांतूय उदक सांचून राविल्ल्यान विद्यार्थ्यांक त्रास जातात. हो विशय जाता तितले बेगीन सुटावो करचो नाजाल्यार पालकांक घेवन आंदोलन करतली असो इशारो पंचवांगडी मनीषा उजगांवकारान दिला. बेगीच्या बेगीन लक्ष घाला हांगा आज पेरंट्स सगळे बोवाळ मारपाक लागल्या आणि
चवथीच्या निमतान सांखळे वाठारांत कांय बदल करपाचे आसात. बाजारांत येवपी लोकांक तशेंच वेपाऱ्यांक पार्किंग तशेंच हेर विशयांक लागून त्रास सोंसचे पडटात. बायल विक्रेत्यां खातीर तशेंच गिरायकां खातीर मोबायल बायो टॉयलेट्सांची सोय करतले. विक्रेत्यांक नितळ उदक मेळचें म्हणून बाजारांतली बांय निवळ केल्या. तातूंतल्या उदकाची चांचणी केल्या उपरांत नितळ उदकाची पुरवण जातली अशी माहिती सांखळेची नगराध्यक्षा सिद्धी प्रभू पोरोब हांणी दिली. व्यापारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांची भेट घेतली आनी समस्या मांडली. ह्या वेळार नगराध्यक्षान गरजे प्रमाण सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचें आश्वासन दिलां. पार्किंगाची जी मेन सगळ्यात प्रॉब्लेम आसा पळय त्याच्या संदर्भात काही आखणी केल्या. सो ती कितपर्यंत इम्प्लिमेंट जातली हेच्या खातीर आमी कांय मार्केट संघटना ट्रॅफिक पोलीस हांकां घेवन आमी भासाभास करतली आनी तेचेर एक एमिकेबल सोल्युशन काडपाचें चिंतलां. आनी तें करतना मेन म्हणजे मोठ्यो ज्यो व्हेहिकल्स आसा पळय तांकां एक टायम लिमीट दवरतले आमी. त्याच्या भितरूच तेंच्यांनी येवन कितें ते डिलिव्हरी दिवपाची तेंच्या म्हालाची बाकीच्या वर्किंग आवर्सान करपाक मेळची न्हू हो आमी एक मेजर क्वेश्चन घेतली. त्याच्या भायर आमी मेन म्हणजे इतले वेळ बायलां माटोळी बी घेवन रावतात. टॉयलेट्स इज अ व्हेरी बीग क्वेश्चन फॉर देम. त्याच्या खातीर आमी एक बायो टॉयलेट्स मागितली ह्या टायमार आनी एक इम्प्लांट करतली एक व्यवस्थीत जाग्यांचेर बायलां खातीर सेपरेट आनी दादल्यां खातीर सेपरेट. आमचे प्रयत्न आहा त्यो गोश्टी सॉल्व करपाच्यो. आमकां टॉयलेटचो म्हणून सोय करूंक जाय ती जवळ जवळ आमी दोन टॉयलेट आमी ऑपरेशनल केले ती चालू आसा. आतां मार्केटान तसोच एक लोकचो टॉयलेट जाता तोय जातलो आता. म्हणजे हेज्या मार्केटान जे लोक येतात तांकां सोय जातली तेजी. तशेंच आमचे ट्राफिकाचोय प्रॉब्लेम आसा. म्हणजे गाडी वन वे आसात त्यो थोडे लोक पाळिनात. ती वन वे आसले आसतना दोनूय वटेन लोक येतात अडचणी जातात ब्लॉक जाता ट्राफीक जाम जाता. हेज्या बद्दल आमी ट्राफीक सेलाकूच सांगून त्यो बी आमी प्रश्न सॉल्व करतले. चवथी खातीर जे लोक वेंडर्स येतात जे कस्टमर येतात त्यांच्या खातीर आमी बायो टॉयलेट आसा जी बी मागणी केल्लेली आसा. त्यान भायर प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ ट्राफीक म्हणजे जे नो एंट्री आसा थंय नो एंट्री आसपाक जाय आनी वन वे आसा थंय वन वे आसपाक जाय ही बी तेंचे कडेन मागणी केल्लेली. त्यान भायर आमी तेंचे कडेन आनी एक मागणी केल्ली म्हणटा ती जे प्रोजेक्ट्स बारीक मोठे प्रोजेक्ट जे मार्केटा खातीर किंवा वेपाऱ्यां खातीर जे येतात ताका आमचे कन्सिडरेशन आमकां कन्सिडर करूनच तेंच्यांनी ते प्रोजेक्ट आमचे बी सजेशन घेवचे हे आमचे तेंचे कडेन मागणी आसली. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी शेनवारा भाजपा मुख्यालयाचो बुन्यादी फातर घातलो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांचे सयत भाजपाचे मंत्री आनी आमदार हाजीर आशिल्ले. आमच्या सगळ्यांना की गोव्याच्या नवीन कार्यालयाचा या ठिकाणी पायाभरणी समारंभ झालेला आहे. मी गोवा प्रदेशाध्यक्ष आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि गोव्याच्या संपूर्ण टीमला मनापासून शुभेच्छा देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. कारण आमच्या करता पक्षाचं कार्यालय हे आमचं घर आहे. त्यामुळे आपलं घर होताना जसा आनंद होतो तसाच आनंद हे कार्यालय होताना आम्हाला. हे कार्यालय हे आमचे स्टेटीचें कार्यालय आसतलें आनी हेच्या भितर सगळ्यो मॉडर्न सुविधा हे त्या कार्यालया भितर आसतले. ई लायब्ररी आसतली, लायब्ररी आसतली, कॉन्फरन्स हॉल, रिसर्च सेंटर असे विविध हे. आणि एखादे आमचं भारतीय जनता पार्टीचे एखादे वरिष्ठ नेते येतात तेन्ना तांकां रावपाची वेवस्था आनी त्यामुळे बरें सुसज्ज अशें ग्राउंड+3 अशें कार्यालय आसतलें जेतून सगळ्यो सुविधा हे उपलब्ध आसतले. आनी खास करून आमच्या एक कार्यकर्त्यांक एक अभिमानाची गोष्ट आसा की एक नवें स्वताचें अशें कार्यालय भारतीय जनता पार्टीचे ह्या गोवा प्रदेशा भितर आमी सुरू करतात. हे करपाक पूर्णपणे केंद्रान आमकां सहाय्यता केल्ली आसा. जागो घेवपा पासून आता बांदकाम सुद्दां बरे तरेन करून एक 2027च्या निवडणुकी पयलीं हे पूर्ण करतात. फाटले कांय दीस पावसान विसव घेतिल्लो. शुक्रारा सावन पडपी पावसाक लागून सांखळेन पुराची स्थिती निर्माण जाल्ल्यान जीण विस्कळीत जाली. तशेंच ह्या पावसाक लागून वाळवंटी न्हंयचे पातळेन लेगीत वाड जाल्या. गटारांत तुडुंब भरिल्ल्यान सगळें उदक रस्त्यार येवपाक सुरवात जाल्या. देखून रस्त्या कुशीक आशिल्लीं गटारां दुरुस्त करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. सगळें उदक भरलेलें आसा तेजें कारण म्हटल्यार ह्यो फुटपाथी गेल्या तेजे पोंच्यो खळ्यो आसा तेजो सायज बारीक आसा आनी तितून केबल आसा आनी तितून कितें कितें झिरकाता म्हणून ते फुटपाथी काडून उडोवपाच्यो अशी म्हाजी मागणी आसा. आनी बरी मोठ्यो खळयो करून ह्यो जो उदक कोंडी जाता तो प्रश्न सोडोवपाचो ही म्हाजे कडेन सरकारा कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन मागणी आसा. ह्या फुटपाथी त्यान भायर ह्या फुटपाथीचेर लोक पार्किंग करता
आनी फुटपाथाचो यूज पार्किंगे खातीर जाता ना की चलपा खातीर त्या खातीर सरकारान कितें बंद घेवची आमची BJP ऑफिसां पळय एवरी इयर थंयसर उदक भरता आनी गाडयांक त्रास जाता लोकांक चलपाक त्रास जाता गटरां केल्ली आहा म्युन्सिपाल्टी टायम टू टायम उदकता गटरां पूण भितर ते इलेक्ट्रीक केबल टेलिफोन केबल घातलेले आहा ताका लागून ती सगळी चॉकअप जाता तेजेर कितें परमनंट सोल्युशन काडचें अशी आमचे सगळे वतीन मागणी आहा तुमकां आनी एवरी इयर हें जाता पळय तें बंद करचें अशें सांगता. मडगांवच्या STPDA मार्केटांत चिकनाचो वेपार करपी विक्रेत्यांकडेन जर गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे परवाने नासत तर तांकां धंदो करपाक मेळचो ना अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान सांगलां. देखून तांकां फुडल्या 7 दिसांचे अल्टिमेटम दिल्ले आसा. ताणें परवान्यां खातीर अर्ज करचे अशें मंत्री आलेक्सान आवाहन केलां. Basically, we thought we would. You see, there is a lot of confusion in the air. Our Honorable High Court has directed shops, outlets to be sealed if they don't have consent to operate from the Goa State Pollution Control Board. The board has issued many a closure order. The Mamlatar has also initiated, or the revenue authorities have also initiated the implementation of this order. But somehow I got the impression that the shopkeepers, the stall owners were not clear what they had to do. So we thought that today we would meet here, tell them what are their duties. We also have Member Secretary of SGPDA, Mr. Ali, and he has been very forthcoming. In fact, I have to give credit to the chairman also of SGPDA, Mr. Raji Salkar, who came forward and in fact told me that we should initiate a dialogue with everybody so that we try and resolve this issue. One of the things that has to be done is the stall owners have to apply to the Goa State Pollution Control Board for the consent to operate. I think you all were witness to what transpired. I have assured them that whatever cooperation is required from the side of the government will be extended. But they have to help themselves. If they don't apply, they don't move fast, the revenue authorities will proceed to close the balance stalls. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपला कितें? या दर्यान कितली